फोंड्या वीज खात्याच्या कार्यालयांत आरजीच्या कार्यकर्त्यां सयत थळाव्यांची धडक। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या मतदारसंघांतल्या आडपय दुर्भाट पंचायतीच्या वाठारांत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान कितल्याशाच घरांतल्या वीज उपकरणांचे लुकसाण जावन वट्ट 15 लाखांचे लुकसाण जाला। जो मेरेन ही लुकसाण भरपाय मेळना तो मेरेन ओगी रावचे नात म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी। आणि हांवें ते पयर हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांवें दाखयलें, कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांवें दाखयलें ह्यो सरयो तुमी येवन पळयल्या आनी तुमी त्यो सरयो आतां जर तुमी हें करना ते आमी त्यो तोडून उडोवपाचे ना म्हणून हय शॉर्ट सर्कीट करून उडोवपाचें। ताका पयर विचारलेलें हांवें त्यो सरयो एक प्रेझेंट म्हाजे खोपीक तेकल्या म्हाज्या भाटांतल्यान वयर देवळांक लायट गेली ती तरी आमचे आतां कोण आतां हेजे फुडें आतां परत बीन तर झाड पडोन तीच परिस्थिती परत निर्माण जातली, हीच परिस्थिती परत निर्माण जातली। थंय ते कसलीच एक्शन घेयना, केरलेस करता सामके। आमी सांगता कोण म्हणून जाण कोण अशी परिस्थिती निर्माण करता ते आमकां फोन घेयना मेन म्हणल्यार रिसिवर काडून कडेन दवरता। म्हाजी एज आज जवळ जवळ 60 वर्सां जायत येयल्ली आसा। हेजे पयलू आयज जो सुदीन ढवळीकर आयज आमच्या आडपय भुमीन म्हणजे मडकय भुमीन तेणें आतां पांय ठेवला। आयज जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जाली। जर रवंताचे देवळा कडेन जी वयता ती वाट तेणें आजून पर्यंत तेणें तेजी क्लीन केल्ली ना आनी ते वाटेक जर तेणें कितें आपणें एक कितें पेवर्स घातले जावं आनी कितें केलें म्हणून तेणें म्हाका दाखोवचें। तरी आसतना तीच लायन जी आसा म्हाज्या दारांत तो खांबो लावणाला असो बोवाळ मारून 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 हांवें त्या खांब्याक शिमीट घालून घेतलें आनी आतां त्यो वायरी ज्यो आसा त्यो 3 मीटर सुद्दां उठना, कमी कमी म्हाका दिसता 1.5-2 मिटराक इतले लागीं आसा। आनी जर ते कोणाकूय तर आतां त्यो चलोन वयता कोणी कितें पायप बी घेवन गेलो आनी तें शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो कोणी तरी ते वयर वचपाची परिस्थितीचेर निर्माण जाल्लो आसा। तेणें आजून पर्यंत आनी त्याच बरोबर ती वयर वचपाची जी वाट आसा जयकिरण शिरोडकराच्या टायमार ती वाट व्हाळ मारलेलो तो व्हाळ हांव प्रत्येक पंचाक सांगता बाबा हो व्हाळ तुमी कित्याक क्लीन करिना। एक पंच सांगता म्हाका त्यो वालेती काडल्यो उस्तवल्यो जाल्यार तेजे म्हणटा फातरी आहा त्यो फुटोन वयतल्यो। तर फातरी फुटोन वयता जाल्यार सरकारा कडेन फातरी ना त्यो घालपाक हें कितें म्हणजे आमचो तुमी खेळ खेळटा सारकें जालें ना। हेजेर एक्शन ही घेवची, हे आमची जी आडपय पंचायत आहा तेणी ही एक्शन ह्या वर्साक तरी घेवची अशें म्हाजो मुद्दो आसा। आनी त्याच बरोबर काल म्हाजे घराचें काम चलता आसतना जी शॉर्ट सर्कीट जाली आनी जे मशीन चलयतालो तरी जय देवाचे कृपेन तेका कांयच जालें ना आनी तें शॉर्ट सर्कीट जावन तें मशीन तेजें बंद पडलें। म्हाजे घरांचे बल्ब फुटोन त्यो कोवच्यो बिच्यो इतरस्त पसरल्यो। आतां हेजेर कोणें जबाब दिवपाचो। काल ओवरफ्लो हिस्पा भायर जालो आडपय दुर्भाट पंचायतीन आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लॉस जालो। दुर्भाट जो गांव आसा थंय आतां जेन्ना पंच येतलो वाटेर असो म्हणटालो तो म्हणटालो जवळ जवळ 55 घरांचे प्रत्येकाच्या घरांचे कितें ना कितें तरी गेला आनी ते 10 लाख क्रॉस जातले। आनी आडपयचे जे हांवें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा आनी तेणें सिग्नेचर घेतले ते म्हाजे कडेन आसा। हांगच्यान जर पळयता जाल्यार जवळ जवळ 14 घरांचे लॉस जाल्ले आसा। सगळ्यांची सिग्नेचर मारलेले आसा हांगा 14 आनी एकटी ती घरा कडेन ना तिची टीव्ही गेल्ली आसा। सगळ्यांत चडशे जाणांचे टीव्ही फ्रीज इंडक्शन हे सगळ्यांचे गेल्ले आसा। आनी हे कालचो इशू न्ही, हो इशू आमी हे करीत आसा म्हणल्यार हेका फेस करीत आसा। कितकेशे दीस जाले ना पावस पडटा तेन्ना एक जाता जाल्यार सोड गजाल, पूण जी म्हाज्या दिसांनी जावं हेज्या दिसांनी सुद्दां हें चालूच आसता। ओवरफ्लो जावं शॉर्ट सर्कीट हें चालूच आसता थंय। त्या लागून कितके जाणांचे सिंगल घराचे खुबशे जाणांचे कितें ना कितें तरी वचत आसता। आतां मेन म्हणल्यार ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी येता ती खास जो आमचो MLA आसा सुदीन ढवळीकर तो पावर मिनिस्टरूय आसा तेजे हितूनच्यान ही हें येता डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा, पूण आजून पर्यंत थंय कांय केल्लें ना। सादे ट्रान्सफॉर्मर बदललेले ना, सब स्टँडर्ड काम जाता थंय। कोणी हें केल्यार केन्ना फोन केलो जाल्यार फोन घेयना। फाटल्या वर्सा तेच जाल्लें सेम जाल्लें की वायर कट जावन पडटा, शट जायना लायट। तेन्ना 2 गायो आनी एक कुत्रो मेल्लो, पूण थंय जर लोकांचो कोण मनशाचो हात लागलो जाल्यार तो सामको आनी हें जातालो म्हणल्यार हळद जाता आशिल्ली गांवांत। आनी हें कांयच पडलेलें ना। तेजे काकान जशें म्हणलें आमच्या गांवांत तो येयत ना केन्ना कितें येयला तेजे कोणा धाडटा आनी हें करता। हें खंय तरी बंद जावपाक जाय कित्याक लॉस जाला ते लोकांचे प्रत्येकाच्या। ती जर आसा ती घरांत 1 लाख सुमार तेजे लॉस जाल्ले आसा अशें प्रत्येकाच्या घरांत जाल्लें आसा। आतां हो लॉस बेर कोण करतलो? हांगा सगळ्यांनी हात वयर काडले की जालें तें हें करपा जायना। प्रत्येक वेळा तेच चालू आसता थंय।
मोडकय म्हणल्यार कोणा धमकी दिवप, कोणा हें करप, आपले हें म्हणून करून दाखयता. हें खंय तरी बंद जावपा जाय. हो लॉस आमी मेळ्ळे शिवाय आमी फाटीं सरचे ना. पयलीं आमचे वार्डान सगळे 55 जाणांचे डॅमेज आसा. फ्रीज, इंडक्शन, टीव्ही, लायट सगळे चडशे डॅमेज आसा. म्हणजे मेजॉरिटीन आमचे सगळे जर एस्टिमेट करी जाल्यार 6 लाखांक सुमार तरी तेंकतलो असो हें आसा. तेंच्यांनी एस्टिमेट 10-15 लाखा वयर वयतलो सगळं. तेंच्यांनी धरून सगळं जातलो तसोच जातलो. सामकी हाय वोल्टेज जाली, हाय वोल्टेज जाली आनी सगळो डॅमेज जालो. आतां तेजेर डिपार्टमेंटान मातशें हें करून तुम्ही पंचायतीन कितें केला हेजेर? पंचायतीन आतां सगळे सरपंचान सांगलें लिस्ट करुया आनी डिपार्टमेंटाक दिवया. आनी आतां सगळें आमी हें एस्टिमेट म्हणजे तो काढला, म्हणजे लोकांचे सगळें लिस्ट केला आनी आतां घेवन येयले आमी दिवपाक लागून. आमी फोण्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा कार्यालय थंय आसा. थंय आज आरजीचे कार्यकर्ते आनी दुर्बाट आडपयचे लोक हांगा तेंच्यांनी ही घेराव घालता म्हणून येयल्ले, पूण दोनी कडेन ही ना. आनी जो तेंच्यांनी इन्वर्ट केला आनी ते भायर सरल्या. आनी प्रसार माध्यमा कडेन उलय जवळ जवळ तेंकां सुदीन ढवळीकाराच्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो दुर्बाट आनी आडपय भाग येता, जवळ जवळ हे दोन्ही गांवांतल्या लोकांक जवळ जवळ म्हळ्यार 10-15 लाखाचो फटको बसला. लोकांची टीव्ही गेल्या, फ्रीज गेल्या, ज्यो वायरी आसा वयल्यो त्यो सगळ्यो लंबगळटा, कोणा खोपीचेर आयिल्ले आसा. जवळ जवळ शॉर्ट सर्कीट जावन हाय वोल्टेज जाल्ले आसा, ताका लागून फ्रीज बी गेल्या अशी तेंची मत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे.